कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता। पावसात येयल्या हुंवारान त्रासात आशिल्ल्या लोकांक पर्याय वेवस्था म्हूण खंय तरी जमीन मंजूर कर म्हूण आग्रह करून अंकोला तालुक्याच्या शिरूर ग्रामस्थ लोकांन जिल्हाधिकारीक अर्ज दिली। अंकोला तालुक्याचो शिरूर गांव दर पावसात हुंवारान बुडता। गेल्ल्या 3 वर्सांत येयल्या हुंवारान खूब इतलें लुकसाण जालें। गरवां वासरां उदकान व्हांवन गेलीं, बागायत पाड जाले, घर कोसळून पडली आनी काही घरांक आजुनी शीर येयला आसा। मुख्यमंत्री येवन हांची लोकांली परिस्थिती पळोवन गेल्ले, पण आजुनूय कितेंच पर्याय मेळना। वर्सान वर्स हुंवाराच्या त्रासान ह्या भागाचे लोक जाम जालात। फुडें बी हीच परिस्थिती येतली। तशें म्हूण न्हंय किनाऱ्याच्यान पयस खंय तरी जमीन मंजूर करा म्हूण आग्रह करून ग्रामस्थ लोकांन जिल्हाधिकारीक अर्ज दिली। ಸರ್ ಎರಡು ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ ನಾವು ದೋಣಿ ದಾಟುವಾಗಲೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಪಾಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸರಿ ದೋಣಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್। ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ 28 ಎಷ್ಟು ಮನೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ 3 ತಿಂಗಳು ಯಾರು ಪಂಚಾಯತಿ ಆಗಿದೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಲಾಂಗ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಷ್ಟು ಹೈಯರ್ ರೈಸ್ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಜಾಗ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು allocated for contract for नरसिंहा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केल्ले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। केळी पानां, केळी झाड, केळी गडाय, आंब्या पानां तोरण, 5 जातीचे जोडगिरी फळां, बेलपत्री, तुळसी, बासिंग, लग्नाचो अलंकार केल्लो नाल, फुलाहार, अवळा माळ, पूजेचे कपडे, पूजेची आयदनां, मडकी, पूजा, होम आयदनां, शेणी, होमा काडी, नवग्रह काडी, शंख, रुद्राक्ष सगळे पूजा हवन सामग्री मेळटात। तशेंच गायीचे दूध, शुद्ध तूप, मोदक, बेसन लाडू, बुंदी लाडू, करंजी, चकली, आपेमेडी लोणचे, मव, पातळ गोड, अलग अलग पापड, चटणी पावडर, होममेड मसाला पावडर, शुद्ध हळदी आणि मिरची पावडर, कडधान्य हे सगळे नरसिंह मार्केटात मेळटात। 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता। तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरसिंहा मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार। कारवार शहराच्या कळसवाडा हांगा सुमार 7 फूट लांब मावंडोळ धनगर वन विभागाक दिलो। कळसवाडा रस्त्या बाजूच्या गटाऱ्यात मावंडोळ दिसलो। स्थानिक लोकांक वन विभागाक माहिती दिली आणि सरपटचे प्राण्याक धरचे नीती नेहमी मावंडोळ सुरक्षीत धरलो आणि वन विभागाच्या ताब्याक दिलो। 7 फूट लांब आणि 15 किलो वजन आशिल्लो मावंडोळ पळोवंक खूब इतले लोक जमिले। जोईडा तालुक्याच्या नंदीगद्दा ग्रामपंचायती भागातले यरमुख वासी ईशांत संतान बर्गस हेमी गेल्ले 21 वर्सांच्यान भारतीय सेनेत सेवा करतीत आशिल्ले पळोवन जोईडा पत्रकार संघान आणि स्थानिक लोकांन गणतंत्र दिवसाक तेमगेलो सत्कार केलो। सत्कार स्वीकार करून उलयले ईशांत बर्गस आपल्या गांवांत सत्कार केल्लो आपल्याक खूब खुशी जाली। सत्कारापेक्षा गांवच्या लोकांलो प्रेम पळोवन घेवन आनंद जाले अशें तेमी सांगले। नंदीगद्दा ग्रामपंचायतीचे सदस्य धवळो सावरकर, सामाजिक कार्यकर्ता टी.के. देसाई, पत्रकार संघाचे अनंत देसाई, हरीश भट, तिलकराज गांवकर, कल्पना देसाई, गांवचे प्रमुख लक्ष्मण सिद्दी, विघ्नेश्वर पटगार, राजाराम पटगार, पिंटो फर्नांडीस आणि इतर उपस्थित आशिल्ले। ಯಾರು ಈ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಸ್ಮಂತರು ಎಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾರೋ ನನಗೆ ಈ ತರ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ಕೊಂಡು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಊರಿನವನ ತರನೇ ಇರ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ
ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ 4 ಜನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶನೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಸ್ಮನ್ಸನ್ನು ನಡೆಸಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಸಂದೇಶ್ ಅವರು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ रामनगर सीतावाडा धारवाड मार्गार बुधवार 26 जानेवारीक 3 लोकांन चाकू घेवन हल्ला केल्ले बद्दल एक जखमीन सांगिल्ले. जखमी दोगांक हुबळीच्या किम्स हॉस्पिटलात अधिक उपचाराक वयले. शुद्धीर येतरीत गंभीर जखमी पृथ्वीराज गायकवाड हेमी शिवपुत्र हलगेरी हेमी हल्ला केले बद्दल पोलिसांक सांगले. पृथ्वीराज आणि शिवपुत्र हेमी दोग लोक नात्यान साडू आसात. दोग लोक कार घेवन गोवा वयते आशिल्ले तेन्ना गोवा वतनासतना अनमोडच्यान परत येवन सीतावाडाक पार्टी करूंक थांबिले. जाल्यार सांजेक 7 वाजे सुमार शिवपुत्र हेमी फाटल्यान पृथ्वीराज हेमका चाकू मारले अशें पृथ्वीराज हेमी सांगले. पोलिसांक दिशाभूल करूंक शिवपुत्र हेमी 3 लोकांन हल्ला केल्ली कहाणी सांगचे प्रयत्न केलो. जाल्यार ही घटना खानापूर तालुक्यांत जाला का जोयडा तालुक्यांत जाला आनी खंयच्या पोलीस स्थानकांत घटनेची नोंद जातली हेजे बद्दल गुंतागुंत आसा. जोयडा तालुक्यातल्या रामनगर पशु दवाखान्यात 26 जानेवारी प्रजासत्ताक दिनाक ध्वजारोहण केलां. तेजेर नागरिकान नाराजी व्यक्त केला. हेचे कारण विचारतरीत बावटो उपलब्ध ना, पैसे ना अशें कारण तेमी दिले. तस म्हण थंय कामकाज पळयतल्या वैद्याधिकारीक बरोबर तागात केलो. हो पशु दवाखानो दर वर्साक ध्वजारोहणा वयल्यान चर्चेत रावता. फाटल्या प्रजासत्ताक दिनाक दोरीन बावटो लायन जावन शिडीचो आधार घेवन लायलो. तशेंच सांज जावन गेल्यार बी काडलो नाशिल्लो. तशेंच बावटो उलटो लावचे, फाटील बावटो लावचे असे अनेक प्रकार दर वर्साक हेमी करते रावतात. जाल्यार उच्चाधिकारीन हेच कडेन लक्ष दिलें ना हेजें आश्चर्य. जाल्यार आतां तरी चवकशी करूं जाय म्हणल्यार फुडल्या वर्साक ध्वजारोहण समा जातले अशी आशा नागरिक करते आसात. ಇದಾರೆ ಡೈಲಿ ಬರ್ತೀರಲ್ವಾ ನೀವು? ಡೈಲಿ ಬರ್ತೀರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ದನು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್? ನಿಮ್ದು ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಇದು ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ದನು ಕೆಲಸ ಇರ್ತದೆ. ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ನೀವು ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿಕೆ ಆಚೆ ಕಡೆ ಐತ್ರಿ, ನಮ್ ಕಡೆ ಬರೀ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಐತ್ರಿ. ನಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಯಾರ. ನೀವು ಮೇಡಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ರಿ ನೀವು. ಹಂಗಿಲ್ಲ ರೀ, ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋದ? ನಾವು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಪಗಾರ ಬರ್ತದಲ್ವ ಸರ್? ಪಗಾರ ಬರ್ತದಲ್ವ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನಿಂದ? ಪಗಾರ ಇಲ್ಲ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಟ್ಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಿಮ್ ಕಡೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನಿಂದ ಪಗಾರ ಬರ್ತದೆ. ನೀವು ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇಷ್ಟು ಮಾತು ಬೇರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೇನು, ಬೇರೆದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರ ಅವರು? ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿನೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಒಂದು ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಿರ್ತೀರಿ ನೀವು? ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ, ಬಂದ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇದು ಎಲ್ಲ. ಏನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೀ? ಒಂದ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಹಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಕಾರಣ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಮೇಡಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು? ಹೌದ್ರಿ, ಮೇಡಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು? ಫ್ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಫ್ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕಡೆ? ಫ್ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತು. चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसाक लोकांना खूब बरो प्रतिसाद मेळटी आसा आनी लोकांक खूब बरे रिजल्ट बी मेळटी आसा. तेजे खातीर आमी लॉन्च करते आसात. खूब जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल. आनी सद्याक संधिवात आनी जॉयंट पेन आशिल्ले पेशंट्स खूब वाडूंक लागल्यात. उठल्या बसूं जायना, धिंबी दुखतात, हातपाय दुखतात, हातापाय जॉयंट दुखतात, कंबर दुखता, फाट दुखता, असले दुखण्याचे पेशंट खूप वाढू लागलात. त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचर क्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल. अधिक माहितीसाठी 8888029880 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार. संबंधित विभागाचे अधिकारी हिलना जाल्ल्यान आणि ग्रामसभा दवरिल बद्दल पूर्व माहिती दिलना जाल्ल्यान ग्रामस्थ लोकांन ग्रामसभा बहिष्कार करून रद्द केल्ली घटना हणकुण ग्रामपंचायतीत ब्रेस्ताराक घडली. ग्रामसभा दवरिल बद्दल पूर्व माहिती दिनासतना ग्रामसभा सुरू जावंक 1 तासा पयले गांवांत लाऊडस्पीकर मार्फत माहिती दिले. ग्रामसभा आशिल्ले बद्दल खबर नाशिल्ले लोक आपल्या आपल्या कामा धंद्याक गेल्ले. तरी बी गांवांत आशिल्ले थोडे लोक ग्रामसभेक हजर जाल्ले. पण ग्रामसभेत संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित ना जाल्ले पळोवन क्रोध व्यक्त केले आणि ग्रामसभा रद्द करून घेवन मुखार दवरजा म्हणून आग्रह केले. ग्रामस्थांच्या आग्रहान ग्रामसभा रद्द केली आणि पुढच्या दिवसाक ग्रामसभा दवरून तारीख ठरयचे आणि सगळ्याक पूर्व माहिती दिवचे बद्दल निर्णय घेयलो. ನೀವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ, ಇದು ಸರಿನಾ ತಪ್ಪಾ ಇದಾ ನೀವು ಮಾತಾಡಿ.
ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ಆಯ್ತು ಮಾತಾಡಿ, ನೀವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. पोस्टाक 21 हांव नायटाक पावलेता फोन केलो. पळय सीपीडी वरून कितें वरून तुम्ही ग्रामसभेक आपया, फाल्यां लोक पब्लीक येतले आनी बायकॉट करतले. तेन्ना आमगेले बरें जातलें म्हण हांव प्रपोजल सांगला. आनी इतलें सांगला आसतना आमची म्हाजी कितें आशिल्ली, एक मिनीट इतलें सांगला आसतना म्हाजी कितें आशिल्ली आमगेलो आमचे मास्तर आसा तेणी तें कन्वीन्स करून नाशिल्लें. हे तेणी करून ह्या मेंबराक विचारला. तुम्ही मीटिंग दवरली कशी? ನೀವು ಗ್ರಾಮಸಭೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಗ್ರಾಮಸಭೆ तुम्ही ग्रामसभा ठरेल कशी म्हाका सांग. तुम्ही पंचायती मेंबर मॅडम ऑपरे मारली न्ही उद्देश कितें आशिल्लो, कमी लोक येवन घेवन चार्ज आसता का चार्ज मोकळी करचे वयचे. ब्रेस्ताराक उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 713 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. त्यापैकी कारवारात 115, अंकोला 12, कुमटा 53, होन्नावर 75, भटकळ 6, शिर्शी 107, सिद्धापूर 33, येल्लापूर 83, मुंडगोड 65, हळयाळ 61 आणि जोयडा 3 पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 64,940 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळिली. त्यापैकी 61,451 लोक ट्रीटमेंट घेऊन बरे झाले आणि 2,788 लोक अजूनही ट्रीटमेंट घेते आसात. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कोरोना पायान 801 लोकांले मरण झाला. आयज येतलोच न्यूज मुखाल न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.